हांगा आतां हांव येयले तेन्ना म्हाका कळ्ळां की एक फ्लोर सेकंड फ्लोर जे हॉस्पिटलाचो आसा सडनली प्रायवेटायज करपाक सोदता म्हूण पण एक प्रायवेट पार्टी दिला 60 कोवीड पेशंट घालपाक. हें कितें? हांव एक सांगपाक सोदता एज MLA एंड मिनिस्टर फ्रॉम मुर्मुगांव एंड दिस इज इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी चिकालीम दाबोलीम. खंयचे परिस्थितीन ही गव्हर्मेंट फॅसिलिटी हे गव्हर्मेंट सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चुकून सुद्दां हांव प्रायवेटायज करपाक दिवपाना. आमी बांदता बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर, आमी इतले पयशे मोडटा लोकांचे भलायकी पळोवपा खातीर आनी काडून प्रायवेटाच्या हातीन दिता. हे खंयचे नियम काय म्हणटा हे कोणें डिसिजन घेयला? हांव हांगा बसलेलो आसतना माननीय मुखेलमंत्र्या कडेन उलयलां. हांव खंयचे परिस्थितीन हे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चिकालीन प्रायवेटायज करपाक दिवपाना. जाता तितले गव्हर्मेंट फॅसिलिटीज आमी इम्प्रूव करया. इवन फाल्यां OT दोकून म्हणटा ते ऑपरेशन थिएटर हांगा ऑपरेशनल करून हांव दाखयतलो. हांव स्वताची जबाबदारी घेता हेजी मुखेलमंत्र्याच्या आदारान. आनी हांव एकूच सांगपाक सोदतां अंडर नो सर्कमस्टन्सीस वी वील अलाव प्रायवेटायजेशन ऑफ दी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट चिकाले.